Poșacul heroțuc Devano संसार गोडून हाडलो काळोख नपयत करूंक सूर्या चंद्रीन उजवाडान बोल्लो सुकळी मासळी जोनवारां रोचून मोगान मनशाक रोचलो हुकुमे पृथ्वेचो मुठीत आपल्या धरून सुरू केलो प्रवास जिविताचो वर्सां सोंपोवन त्या शेकड्यांनी देव संसार आपलो चलयता आयज पासून सुर्या वेळार उडोवन आपल्या वेळार रस्तोमता दर्यांत मासळी झाडार फळां देवाचें घर बरोवन वता कसलेय उदृश्टें जावं भस्म जावंक दिवंक ना रोचणेक आपल्या विंगुयता मनशाची हुशार जाणविकाय दिसान दीस लांबरून जायत वता जानवरांनी मोतीन धरूंक जाय ही जाणवाय खंयसान येता जायतेच फावटी ओस्कोतायेन मनीस देवाक कुशीन दवरता गिरेस्तकायेच्या बोळार अडचणीचो जबाब आपुणूच दिता सोजमोता मलेशियन हो सांडलोलो विमान आयज पासून मेळोंक ना रोचणीन जायतीच दोजवीक केली रोचणाराचो गूट गमोंक ना ओरिश दोंगरार ल्हान झाडाचें पान हालोवन आतांचो हुकूम नासतना कोशे मुडो येता आयला ताचो हुकूम नासतना टेक्नॉलॉजीन गिरासलोलो संसार आयज सगळ्यांक आमकां पळय धांवडायता भुरग्यांक मोगान वेळ दिवंक गोश्टी मायपाय वेळाशी झुजता कितलीं जाणटी आवय बापूय भुरग्यांच्या मोगाक आशेता एकूच आशिवून फोटवार दुखां गळू एकसुरपणान प्राण सोडटा दूरदृश्टांत शिकोण आसता ती शिकोण सोदून काडूंक जाय एकूच खिणांत घरांत एकठांय हाडून देवाची कितें येवजण काय भायल्यान देवाक सोगल्याक सोदलो मनीसपण देवाचेंच रूप काय आनी कोरे देवस्पण पेल्याक सोंसमोन घेवन मोगान रेस्पेतान लेखूंक काय परिस्थितीचो सोयोग घेवन साऱ्या वेळ फामिलीक दिवन जाणट्या आवय बापायक वेगेन दवरून सगळी फामिली एकठांय रावून भुरग्यांक रितीची शिकोण दिवन मनीसपणाचें मोल दाखोवन जावया जोयतीवंत सोंसणीकाय घेवन काकलूत सार जावन
Brun Howard Tirdurun Boroshan Paula Maru Technologin giraslo sonsar Ai soglia campoi daundaita Burgyank mogan veldiu Koshti mai pai vela shinsusta Kitli zandia oi bapui Burgyancha moga kasheta Ikuța pe ca și un fotvar du gangulu Ek surponana pran sota Doro drustan și conasta Ki și con sodun karumzai
소두목고타이 암치 모네 지수 라타이 오모골고 निर्वासाको आपले जीवित कामेतू तुझे कुटुंब काय साता भावात विश्वास मोडून जाता तुझे कुटुंब काय साता भावात विश्वास मोडून जाता तुझे कुटुंब काय साता भावात विश्वास मोडून जाता तुझे कुटुंब काय जाता भावात विश्वास मोडून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माई मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटीन सगळ्यांक तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट सगळ्या सातां भक्तांची परब आमी मनयता. आर्कांज डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता तिचे पासत मागुया. तशेंच आयज बावतिझम घेता बेबी क्रिसेरे नॉमन डेविड निकनर नेविल डेविड आनी जेसिका जोकिना द क्रूज हांचो पूत. तांच्याय गोरब्याचेर देवाचो आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी ह्या वेळार ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. आमचे पोरजेक जें कितें बरें, गोंयच्या राज्याक जें बरें तेंच आमच्या सरकारान करूंक आनी नाका जाल्ले कायदे आनी नाका जाल्ले प्रकल्प आमचेर दुखडिना जावंक तांचे पासत खेरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. आयज सगळ्या सांता भक्ताचो उगडास आमी कोत्ता. हे सगळे सांत भक्त कुटुंबान तावन उपजल्या. तांचे कुटुंब बरें करूंक तीं वावुरली देखून आयज हे सांत भक्त स्वर्गार राज्यांत आमचे पासत विनोती कोत्तात. कुटुंबाचो मुखी वावर जावन आसा विस्वाशीपणी खरो मनशाचो समुदाय बांदून हाडूंक. तर सरळ भाशेन जेवन आमचे गोराबे बागीवन करूंक आमकां तांची देख घेवया. तर आयज आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार समारंभताना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपले आपोवणे आनी मिसांव समजून घेवंक आनी तशेंच जिवंक तांकां हे मिसाचे भेटेंत बापाचो आदार मागुया. सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. भाव भयणीनो, नोव्हेंबराचो म्हयनो सुरू जाला आनी हो नोव्हेंबराचो म्हयनो खेरीत भाशेन आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा भयणां पासत आमी मागता. तांचे पासत मागपाचो हो आमकां म्हयनो. जाल्यार आमच्या गोराब्यान तावन जीं सोंपून गेल्यात तांचो आमी उगडास करता आसतना सांत भक्त बडे डिक्लेअर जावंक ना आमचीं घरचीं ती सांत भक्त म्हूण. पूण ती स्वर्गार आसतली म्हूण आमकां खात्री आसा तांचें जिवीत जीं तीं जियेल्यात ताचे पासत. तेच बरोबर आमकां काळजी आसा आमची सोंपून गेल्लीं थोडे फावटी चुकल्यान आजून पासून तांकां सर्गीचें सूख फावो जालां काय हो आमकां घडये एक डावट कसो आसा. जाल्यार आमी मागुया. जीं कोण स्वर्गार आसात तांणी आमचे पासत मागूंक. जीं कोण स्वर्गार पावूंक ना तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी आमच्या बऱ्या करण्याचो आदार जावं. आनी जायते फावटी आमी गोराब्यांत आसतना फावो ते परीन जिवंक ना, आमी चुकल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें बोगसणें ह्या वेळार देवा लागीं मागुया.
हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत घेवन सदांच सांग वारमरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी गतीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समारंभ आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवून भावा भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विश्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सुबा कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकराच्या कपालार एक शिक्को आमी मारिसूर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवाच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजून वचो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. सगळ्या देशाचो कुळांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक
धोवी आंगवस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं, शिंवासणार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्यांक जय. शिंवासणां, जाणट्यां आनी 4 जिव्या रचणां भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासणी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धोव्या नेसल्यांत ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपलीं आंगवस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. परतून म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोड हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्यो जुवांचे पयली चिटी वेलें वाचप. प्रिती चांदो. पळयात, पापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें. कित्याक आमी खरेंच ताजी भुरगीं, ताका आमी ओळखूंक ना. देखून संवसार आमकां वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांदो, आतांतान आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक कितें जातलें तें अजून पर्यान उक्तापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उक्तापें जातलें त्या दिसा आमी ताजे सारकीं जातलीं. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयता हाची आमकां खात्री आसा. जेजू निबेल शुद्ध तसोच ताजेर आमचो बोलवांसो दवरून आसा तीं सगळीं आपुणूय निरपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबे रावया. Sorvespora, 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 sorvespora. कश्टो तेल्यांदो तुमी, बाल वाटे तेल्यांदो तुमी, म्हजीशीं येयात सगलीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Sorvespora, 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 Sorvespor तुमची सोवें आसूं.
माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुबागी, स्वर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. खुशाल आनी संतोशभरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भावा भयणींनो, सुरवातेक म्हणलां तशें नोव्हेंबराचो म्हयनो सुरू जालो आनी ह्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा भयणांचो आमी उगडास करता आनी खेरीत भाशेन ह्या आख्ख्या म्हयन्यान तांचे पासत आमी मागता वो तांचे कडेन आमी मागता. पवित्र सभा हो गूट समोरमता, भक्तांचो एकतार अशें आमी म्हणटा. जेन्ना आमी सोत मानता म्हणटा तेन्ना हो भावार्थाचो गूट आमी उचारता, भक्तांचो एकतार. जाल्यार भक्त म्हणटात ते कोण? जशें आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां, आमी एकामेकाक भक्त म्हणटा, सांत म्हणटा, भाग्योन म्हणटा. जाल्यार हे भक्त आसात ते पवित्र सभेन 3 तरेचे आसात. एक भाशेचे भक्त जे ह्या संवसारांत आसात ते पिलग्रीम चर्च अशें ताका म्हणटा, वाटसूर पवित्र सभा. ते सगळे आमी जे ह्या संवसारांत आयज जिवे आसात आनी आमची यात्रा चलत आसात. दुसरे भाशेचे भक्त आसात ते सोंपून गेल्यात. ते तातूंत 2 भाशेन आसात. जे कोण सोंपून गेल्यात आनी ह्या संवसारांत ते बरे जिवीत जियेल्यात, वो तांची पातकां भोगसल्यान आनी देवान तांकां सर्गीच्या राज्यान भितर घेतल्यात. ते भक्त तांकां आमी म्हणटा जैतिवंत पवित्र सभा, ट्रायम्फंट चर्च. ह्या संवसाराचेर जैत व्हरून, मरणाचेर जैत व्हरून ते आतां स्वर्गार देवाच्या म्हऱ्यांत आसात. जशें आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकांतली ही प्रकाशनी आमी आयकल्या. स्वर्गार ही इतलीं जाणां 144,000 धवे न्हेसलोलीं, देवाची कृपा फावो जाल्ली, देवाक रूप पडयतात ती थंयसर आसात. आनी तांकां आमी म्हणटा जैतिवंत पवित्र सभा, तांचे लागीं आमी मागता. जाल्यार सोंपून गेल्यात तातूंतली दुसरी कॅटेगरी म्हणल्यार जीं सोंपून गेल्यात पूण तांकां सर्गीचें सूख आजून फावो जावंक ना. आमी म्हणटा पुर्गतोरीन तीं आसात, आपली तयारी करतात व रावतात आपलो वेळ येवपाक केन्ना आपूण स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. आनी हे 3 भाशेचे भक्त ही कोश्टवतली पवित्र सभा जी आजून पासून रावता. जाल्यार हे 3 भाशेचे भक्त म्हणजे आमी जे यात्रेकार आसात, पिलग्रीम चर्च, तशेंच ट्रायम्फंट चर्च आनीक सफरींग चर्च, तिगूय जाण आमी क्रिस्ताचेर भावार्थान एक. जाल्यार हो एकतार, ह्या एकताराची समरमणी पवित्र सभा करता आनी हें एक भावार्थाचें सत म्हूण मानून घेता. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक कडेन आमी सिमितेरीन वेतले आनी हे 9 दीस आमकां इंडुलजन्स फावो जाता.
इंडुलजन्स म्हणटा ती एक खेरीत कृपा आनी हे कृपे वरवीं जी आमी पातकां केल्यात त्या पातकांक खरेपणी खास्त फावो पूण तरी आसतना जांकां हें इंडुलजन्स म्हणटा तें फावो जाता ही खेरीत कृपा फावो जाता तांकां दर पातकाक जी खास्त आसा पनिशमेंट आसा तो कॉर्पोरल पनिशमेंट देव काडून उडयता नाजाल्यार दर एक पातक जे आमी केला ताची आमी भरपाई करूंकूच जाय ह्या संवसारांत नाजाल्यार तो पनिशमेंट जाल्यार ह्या इंडुलजन्सा वरवीं आमचो हो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो आसा तो पुसून वेता आनी ह्या पासत ह्या दिसांनी म्हणजे हे 9 दीस बो करून 2 तारखेर ते 9 तारीख पासून जेन्ना आमी सिमितेरीन एक भेट दिता ओ इगोर्जेक एक भेट दिता आनी थंयसर एक आमचे बापा एक नमानमरे एक सत मानता भेटयता आनी देवा लागीं खतखत्यान मागता तेन्ना आमकां हें इंडुलजन्स पवित्र सभा फावो करता आयचो विशय आमी नियाळटाव जशें आयच्या ह्या सेवा धर्मान आमी म्हणलां स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची ही मजुरी कोणाक वो आमकां ही मजुरी जाय काय दुबाव बिरेत जितलें कितें आमी करता तें मजुरी घेवंकूच करता मजुरी म्हणल्यार आमकां बडे व्हडलो क्रावन घालचे ना तो मॅडल दिवचे नात पूण आमकां तातूंतल्यान बरेपण जाय ही आमची मजुरी आमकां तातूंतल्यान खुशालकाय जाय दादूसपण जाय ही आमची मजुरी तर ह्या संवसारांत आमी कितेंय करता तेन्ना ही मजुरी आमी सोदता पूण आयज आमकां देवाचें उतर ही भासावणी करता स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची म्हणटा ती कोणाची जी कोण भाग्योनपणी जियेतात आनी पुर्ती जालोली मेळटात तांकां जाल्यार भाग्योन म्हणटात ते कोण भाग्योन म्हणटा ते कोण हे आमकां पवित्र सभा शिकयता आमचो पाप साहेब आमकां शिकयता जे दाखले आमचे पासत बरयल्ले आसात तातूंत आमचो पाप साहेब खेरीत भाशेन जें कितें म्हणटा तें हांव वाचूनय दाखोवंक सोदतलों आतांचो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां ही चीट बरयता गावदेत एत एक्झुल्ताते आनी तातूंत खेरीत भाशेन म्हणटा जीं कोण विचून काडलेलीं तीं सगलीं जाणी जेजूच्या जिवितांत मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत ताचो पाटलाव केलो आनी आतां ताचे सांगाता आसा पळय तीं आनी तांकां तो शेजारचे भाग्योंत म्हणटा म्हणजे आमचे बाराबर ते आसात जाल्यार ह्या भाग्योंतांनी खेरीत भाशेन जें जिवीत जोडलां तें जिवीत आमी जण एकल्यान जोडूंक आमकां उलो मारलेलो आसा आनी हें जिवीत जोडूंक आमी खेरीत भाशेन पवित्रपण जोडूंक आमकां उपाय दिल्ले आसात ते पाप साहेब आमकां सांगता आनी खेरीत भाशेन हे उपाय पवित्र स्नान जाणी घेतलां तांचे पासत सादारण उपाय आमचें मागणें आमचें मिसाचें बलिदान खेरीत भाशेन जाचेर सगळे साक्रामेंत दल्लले आसात माज तो सगळ्या साक्रामेंतांचो आमी पातकां करता तेन्ना संदान संस्कार म्हणजे कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमची पातकां भोगसूंक तेच बरोबर आतां ह्या दिसांनी घडये आमकां मिसाचे भेटेन हरशीं येवंक फावो जावंक ना वो कुमसाराच्या साक्रामेंतान यादनिका सरशीं वचून आमचे पातकांचे बोगसणे घेवंक आमकां सोयेक मेळूंक ना खेरीत भाशेन ह्या गेल्ल्या 7-7.5 म्हयन्यांनी हो सोयेक आतां परतून येतलोच तेन्ना आमी परतून हे सोयेगांचो आदार घेवन आमचें भाग्योनपण जोडूंक आमकां आमचो पाप साहेब खेरीत भाशेन उगडास करता ह्या साक्रामेंता बरोबर खेरीत भाशेन आमचे खासगी त्याग वेगवेगळी देवोत्सवां आमी करता तेच बरोबर आमी आत्मीक मार्गदर्शन घेता आनी मार्गदर्शन दिता आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता तें आमकां पवित्रपण वाडूंक एक उपाय आनी हाचो उगडास करता आमचो पाप साहेब हे गावदेत एत एक्झुल्ताते ह्या दाखल्यान वो ह्या चिटीन जी ताणें आमकां बरयल्या तशेंच दुसरी आनीक एक चीट बरयल्ली आसा गावदियम एत स्पेस आनी तातूंत तो आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता आमकां जण एकल्याक जी आमची ही यात्रा चलतात तांकां पवित्रपणाक आपोवणें आसा पवित्र जावं कॉल टू होलिनस जशें जेजू म्हणटा म्हजो बाप सर्गीचो बाप पवित्र तशींच तुमी पवित्र जायात बी होली एज माय
हेवनली फादर इज होली. आमचो स्वर्गीचो बाप आपली पवित्रताय आमकां दिता आनी त्या पासत ही पवित्रताय आमी घेवंक फकत आमचे हात उबारले सोमया सोमया म्हणून म्हाका कोण स्वर्गार वचतचो ना अशें जेजून म्हणलेलें आसा. पूण जो कोण देवाची खुशी करता, जो कोण बऱ्यो करण्यो करता, तो आपलें पवित्रपण एके भाशेन दाखयता. कितेंय आमी करता ह्या संवसारांत तातूंत जें थीरपण आमी दाखयता, तातूंत जी आमी जें काळजीदारपण आमी दाखयता, तातूंतल्यान आमी आमचें भाग्यवनपण दाखयता. जें प्रमाणीकपण आमी जियेता ह्या समाजान एकामेका बराबर, तातूंतल्यान आमचें पवित्रपण दिश्टी पडटा. आमी फकत हात जोडले, दिमी घातली, मागणें केलें आनी हालेलुया हालेलुया म्हणलें, हितून भाग्यवनपण आमकां दिश्टी पडना. पूण ताच्याहून भायर हें गरजेचें सगलें, पूण ताच्याहून मुखार जें जिवीत आमी जियेता तें भोव गरजेचें. आनी कसलें जिवीत जियोवचें? जेजून उगडास केला भाग्यांचो. आमकां सगल्यांक विचून काडलेलीं आसात आनी सगल्यांक विचून काडलेलीं आसत जाल्यार आमकां हें भाग्यवनपण जिवंक ही भाग्यां फावो केल्लीं आसात. देखून ही भाग्यां जीं कोण जियेतात, खुशे मनान गरीब जातात, जीं कोण शांत जातात, जीं कोण रुदन करतात, जीं कोण प्रमाणीकपणांत तानेतात आनी भुकेतात, जीं कोण दयाळ देवा भाशेन, जीं कोण काळजान नितोळ, जीं कोण सवस्काय करतात दुसऱ्या मदें, एकामेका मदें झगडी घालिनात, जीं कोण प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात, हीं सगळीं सुभागी आनी तांकां सर्गीच्या राजान सुभागी म्हणटलीं. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेन्ना आमी ही समरंभणी करता, सगळ्या सांता भोक्तांचो दीस मनयता तेन्ना आमकां पवित्र सभेन सांत भोक्त म्हणले दिल्ले आसात. आदीं फकत जे कोण मार्तीर मरतात तांकां एके भाशेन एक व्हडलो जागो आसलो पवित्र सभेन. पूण आतां पवित्र सभा मानून घेता जीं कोण पवित्र जिवीत जियेल्यान घोडे मार्तीर मरूंक फावो जावंक ना, पूण दिसाच्या दिसाक आपल्या जिविता वरवीं भाग्यवनपण वाडयलां, तांकांय आयज हो मान दिता. आनी देखूनच तांची देख घेवंक दर दिसाक आमकां एक एक सांत दिल्लो आसा. तांच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक, तांचें जिवीत आमचें करूंक. पूण त्याच बरोबर जायतीं जाणां आसात तीं खरेपणी पवित्र जिवीत जियेल्यान, पूण तांकां कडेन हो दर्जो म्हणजे एक एक दिसाचें तांचें नांव येवंक ना, पूण सर्गीच्या राज्यान आसात. आनी तांचो आयज खरीच भाशेन आमी उगडास करून हे सगळे सांत भोक्त जे स्वर्गार आसात तांचो उगडास करता. जाल्यार आमचो संबंद जो आसा तो हे भाशेन स्वर्गार जीं आसात म्हणजे ट्रायम्फंट चर्च जी आसा, जैतिवंत पवित्र सभा, ती आमचे पासत मागता. जीं कोण ह्या संवसारांत आसा, आतां जितले कोश्ट आमी सोंसता, जे त्रास आमी सोंसता, परतून परतून ह्या दिसांनी देवा लागीं मागता हो व्हायरस काडून उडय, हे जे नाका जाल्ले कायदे आनी नाका जाल्ले प्रकल्प येतात ते काडून उडय, आमच्या सरकाराक बरी बुद्ध दी, आमी मागता. तेन्ना आमची मागणी ही आमची भाव भयणां जीं ह्या संवसारांत असलें जिवीत जिवन गेल्यान, तांणी ह्या संवसारांत एक कोश्ट पडयल्यात, तीं देवा मुखार घालता. हो आमचो संबंद तांचे लागीं. तांकां आमच्या मागण्याची आतां गरज ना, पूण तीं आमचे पासत मागता आनी त्या पासत आमी म्हणटा आतां आमचे लागीं स्वर्गार आंज बडवे आसात, आमचे आंज बडवे. उगडे आमचे शेपाय शेमाय माय पाय भाव भयण, उगडे आमची भुरगीं जीं सोंपून गेल्यान बरें जिवीत जिवन तांचे बराबर जरी तर आमी हे मागणें करता तेन्ना ह्या मागण्याक फळ आमकां मेळूंक शकता. आमचो संबंद जे कोण मेल्यात पूण तांकां आजून सर्गीचें सूख फावो जावंक ना, पुर्गतोरीन आसात. जीं कोण पुर्गतोरीन आसात तांच्यांनी आपणा पासत आतां कांयच करूंक जायना, तांच्यांनी प्राचीत करूंक जायना, तांच्यांनी आपणा पासतूच मागोवंकूय जायना. पूण तांचें स्वर्गार वचपाचें कारण आमचेर दल्ललें आसा. स्वर्गार जीं कोण आसात पवित्र सभा, जैतिवंत पवित्र सभा तांचे पासत मागता, जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसात तीं जायते फावटी तांचे पासत मागता. आनी आतांच म्हणलां तशें खरीच भाशेन हो नोव्हेंबराचो म्हयनो आमी तांचे पासत मागता. उरलेल्या म्हयन्यांनी मागिना अशें न्हू, पूण आख्खें वर्सभर आमी कितले फावटी तांचे पासत मिसां भेटयता, तांच्या आत्म्याक मिसां भेटयता. आमी तांचे पासत तेर्स करता, आमी तांचे पासत बऱ्यो करण्यो करता. जीं कोण गरीब आसात तांकां आमी जायते फावटी आमच्या शेमायच्या नांवान, शेपायच्या नांवान, मांयच्या नांवान, पायच्या नांवान जेवण वो कपडे वो आसरो कितेंय तरी दिता. बऱ्यो करण्यो तांचे सभे करता आमच्या ह्या मेल्ल्यांच्या नांवान.
तेन्ना ह्यो ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो आमी तांच्या नांवान ज्यो केल्ल्यो आसात त्यो तांकां फायद्याच्यो. हो आमचो भावार्थ आनी हो आमचो संबंद. जाल्यार जैतिवंत पवित्र सभा आमचे पासत आनी कोश्टवतली पवित्र सभे पासत म्हणजे पुर्गतोरींत आसात तांचे पासत मागता. आमी ह्या संवसारांत चलता दी जीं कोण पुर्गतोरींत आसात, कोश्टवतली पवित्र सभा आसा तांचे पासत मागता. जाल्यार स्वर्गार आसात तांचे लागींनूय आमी मागता, आमचे पासत देवा लागीं मागा. तर भाव भयणीनो, हो संबंद आमी जियेता आसतना आयज जशें आमकां पयल्या वाचपान उगडास केला, हांगासर आमी जियेता आसतना बरे भाशेन जियोवचें. कित्याक आमचेर देवाचो शिक्को पडूंक जाय आनी देवाचो शिक्को आमचेर पडूंक आमी वावुरता आसतना कोणाकूच वायट करचें न्हू, कोणाकूच दुखोवचें न्हू, कोणाकूच आमी त्रास करचे न्हू. पूण देवाच्या पुतां दुवा भाशेन आमी जियेता आसतना सगल्यांक बरें करचें. झाडां पेडांची पासून खबर केल्या, झाडांक वायट करचें न्हू, जीव जंतूंक वायट करचें न्हू. म्हणटच आमी बरे भाशेन जिवंक, आमी त्या जाग्यार सलामती पावूंक, जूंय ही आमची सगळीं भाव भयणां पावल्यात. ह्या संवसारांत आतां जियेता आसतना आमचें जिवीत नितळ करुया. जरी तर कसल्यो दुस्मानकायो आमी करून दवरलेल्यो आसात, जरी तर आमी कोणाचेर रागार जाल्लीं आसात, आमी दुसऱ्यांक जरी तर बोगसूंक तयार ना, जाल्यार आमकां बोगसणें फावो जायना. आनी बोगसणें फावो जायनासतना आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक पावना. म्हणटच ह्या संवसारांत आमी आतां जिवी आसतना जेन्ना आमी आमचे पासत कितेंय करूंक जाता तेन्ना करया. मेल्या उपरांत आनीक कोण आमचे पासत मिसां भेटयतलो, मेल्या उपरांत आनीक कोण आमचे पासत घडये आमच्या नांवान कोणाक कितेंय जेवण नाजाल्यार कपडे दितलो, तो वेळ पावता म्हणल्यार ते कोश्ट आमकां सोंसपाक नाका. ह्या पासत आतां जेन्ना आमकां सोयेक मेळ्ळलो आसा, बरें करुया, एकामेकाक बरें करुया, हे सृश्टीक बरें करुया. आमचो ताळो निती पासत उबारपाक जाय, प्रमाणीकपणान जिवंक जाय. तेन्ना मुखार सरुया आनीक हें काळजीदारपण घेवन थिरायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जियुया. सगळीं उबी रावून आमचो भावार्थ उचारुया. सतमंतन देवा, सर्पविधार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तुका पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान क्लोश बंद जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पविधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांची मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकहार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जीवन व्हड, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार खतखत्यान दवरुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा पासत आनी सगल्या याज्ञिका पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताकाळ आसलेले पोरजेक सदांच पवित्र गोराब्या सारके अखंड जिवाळ आनी कुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकारणी मनशा पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच कुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर
बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लोक बेसाचे पवित्रपण भक्तीपणी जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वासी रावन बागेवंत जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. ह्या दिसांनी ज्यो चळवळी चल्लेल्यो आसात आमचें गोंय राखूंक, तांकां सगल्यांक जैत मेळय. जे कोण मुखार चल्लेले आसात गोंय राखपाक एक्टिविस्ट कशे तांकां राख आनी सांबाळ. जे लोकांनी आपले दोळे उगडलेले आसात आनीक हाचेर आपलो ताळो उबारतात तांकां जैत फावो कर. आनी जे कोण हे प्रकल्प आपणाचीच दादागिरी करून मुखार व्हरूंक सोदतात तांची मनां काळजां बदल, तांकां हात लाय म्हूण आमी खतखत्यान मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. ओगीच रावन आमची जण खासकी मागणी आनी गरजो देवा मुखार दवरुया. बापा, तुज्या हातान आमची गरज घातल्या. आमकां फावो जाल्यार ती शार्ती पावय म्हूण मागता. तुज्या मोगाळ पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य सभेच्या दबाव सर्वेस्फोट मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमच्या भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचेंय जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमचे आवयचो, सर्गीच्या जेरुसल्याचो आज करतांव आमी उत्सवाचो दबाजो. तुवें मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो. पळयोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धावी धावी आनी सोमेस्त तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांक त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. आमकां सगल्यांक मजुरी जाय देखून आमचें जिवीत पवित्रतायेन जिवंक मागण्यांत आमी एक रावून संस्कारां वरवीं आमचें पवित्रपण आमी जोडूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या बद्दल म्हाका वावरना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक न्याया खातीर मागणे मोगाळाचे मोगाला जेजू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. ही हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. परमेश्वर म्हाका जोडूया आयज म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका जोडूया आयज म्हाका उणें ना जाला. पांच विचार तुजी चोरवणा तुवें म्हाका विसुकुदिताय. तोडूत गासोरी पावयताय तोडूत गासोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका जोडूया आयज म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका जोडूया
भाग्यासून गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जालां दुस्मान पळयता रुचीचे जेवण मागताय दुमदुमीत म्हाका तेल घालताय दुमदुमीत म्हाका तेल घालताय परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता आयज म्हाका उणें ना जालां निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच भागी सुर्गीचें राज खरेंच तांचें प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोशभरीत काळजान आमी वंदिता स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरांच्या जेवणान वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. आयज सगळ्या स्वता भक्तांचो दीस आनी फाल्यां आमी सगळ्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा भयणां पासत आमच्या आल्माचो दीस आमी म्हणटा भेटयता. आमची सिमितेर तयार केल्ली आसा म्हणजे निवळ केल्ली आसा. ज्या कोणाचे घरच्यांचे फोंड आसात तांणी आयज 2 वाजता मेरेन तुमचे ते फोंड नेटोवचे. आमचे सिमितेरीन आयज आमी सांजे 4 वाजता सगळ्या फोंडांचो आशिर्वाद आनी सिमितेरीचो आशिर्वाद करतले. ह्या पासत सगळ्यांनी जांच्या घरच्यांचे फोंड सद्याक आतां आसात निवळ करपाक जाय, डेकोरेट करपाक जाय. आयज 2 वाजता मेरेन सगळ्यांनी तें करचें. सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस आयज आसतलें, सांतां भक्तांचें मीस. फाल्यां सकाळीं आमचे इगोर्जीन 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 7 वाजता आनी त्या उपरांत फोंडांचेर आशिर्वाद आनी 8 वाजता दुसरें मीस. ही दोनूय मीस कोंकणींतल्यान जातलीं. तशेंच आमी लिंक शेअर करतले. पालोटी होम हांगासर सकाळीं 7 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें, तेंय लायव्ह स्ट्रीम जातलें. ज्या कोणाक इंग्लिजीन मिसान भाग घेवपाक जाय तांणी तातूंत भाग घेवं येता. जशें सांगलां सेर्मावान हे दीस किरीत भाशेन आयज हो आख्खो म्हयनोभर आमच्या मेल्ल्या पासत आमी मागपाक फावो. आनी जेन्ना आमी सिमितेरीक भेट करता आमची सिमितेर ह्या दिसांनी उक्ती आसतली. बरे भाशेन सगळे SOPs जे आसात ते सांबाळून तुमी सिमितेरीन भेट करूं येता. आनी सिमितेरीन जेन्ना आमी भेट करता तेन्ना एक आमच्या बापा एक सोत मानता आमी म्हणटा आनी मेल्ल्या खातीर आमी मागता. तेन्ना हाचो फायदो जी आमची मेल्लीं भाव भयणां आसात तांकां आनी त्याच बरोबर आमच्याय पवित्रपणां ह्या पासत हें इंडुलजन्स म्हणटात तें घेवंक आमी हो सयेक घेवया. जरी तर सिमितेरीन येवपाक जायना जाल्यार आमी आमच्या घराच रावन हें करूं येता. म्हणटच हाचो आमी सयेक घेवया, एकामेका पासत मागुया. इगोर्ज उक्ती करपाचे बाबतींत चोत्राय धरची. आमी आमची सान फ्रांसीस शावेराची इगोर्ज चिकले सारकी उक्ती करतले जेन्ना आमची नोवेनां सुरू जातलीं. नोव्हेंबराची 24वें तावन म्हणजे एक समुदायाची वांगडी येवन ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतलीं.
आमची नोवेनां सुरू जातात 24वेर, मागीर 3 तारखेर डिसेंबराचें आमचें फेस्त आनीक 8 तारखेर आमी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब मनयता. जाल्यार ह्या सगळ्या नोवेनांनी एक सकाळीं नोवेन जातलें, एक सांजेर 2 मिसां जातलीं. तातूंत तुमकां भाग घेवंक सगल्यांक सयेक मेळटलो. पूण एकूच मीस ह्या आख्या सुमानान जण एकल्याक घडये फकत एकूच मीस फावो जातलें. ल्हवू ल्हवू आमी सगल्यांक फावो जाता ते भाशेन, जे भाशेन हो पॅन्डमीक मुखार वेता ते भाशेन आमी ताचेर निर्णय घेतल्या. म्हणटच हो पयलो सयेक जो आमकां आतां मेळटा त्या सयेकाचो सगळीं बरे भाशेन फायदो घेवया. कोणाकूय जरी तर तुमच्या मदल्या आतां खेरीतपणी कुमसार जावपाक जाय जाल्यार तुमी आमचे लागीं तुमचो एपॉयंटमेंट घेवपाक जाता. कुमसारां आमी बेश्टी जनरल उक्ती करचे ना, पूण एपॉयंटमेंट घेवन ज्या कोणाक खरेंच गरज आसा अशी दिसता आपणाक कुमसार जावंक, तुमी एपॉयंटमेंट घेवन कुमसाराच्या साक्रामेंतानूय वांटो घेवं येता. म्हणटच हाचो आमी फायदो घेवया. नोव्हेंबराचे 15 तारखेर आयतार, ह्या आयताराक खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक सयेक. म्हणटच जीं तरणाटीं 15 तारखेर आयतार त्या दिसाक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक सोदतात तांणी सगल्यांनी आपलीं नांवां तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं नाजाल्यार आमचे यूथ कॉर्डिनेटर्स जे आसात तांचे लागीं दिवची. सगल्यो SOPs बरे भाशेन आमी तयार करपाक आदीं फुडेंच तयारी करूंक आमकां गरज. म्हणटच ज्या कोणाक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाय सगळ्या तरणाट्यांनी भाग घेवचो ही आमची विनंती. पूण तुमी तुमची नांवां दिवची आनी फुडली म्हायती आमी तुमकां हाचे विशीं दितले. ह्या दिसांनी भाव भयणींनो जायती चळवळ चल्लेली आसा. आमचो सरकार जायते पावटी परजे बराबर रावचे बदलेक परजेचेर आड वेता, आपणाक जाय तें करता, वो जे कोण कॅपिटलिस्ट आसात तांचे पासत करता. हाचेर हांव टॉक दिना, पूण जें कितें घडटा ताका आमी आमचे दोळे उक्ते दवरचे. बी अलर्ट. आनीक जेन्ना जेन्ना आमी लोकांक सगल्यांनी आयज हो उलो मारूंक भायर सरल्या बगर जरी तर सरकार आयकना जाल्यार आमी घडये भायरूय सरपाक पडटलें. जे चळवळ चलयतात एकवटान सगल्यांक आपयतात आनीक हो आख्खो गोंयचो एकवट बाराबोर मेळून सगळे सरकाराक सांगपाक सोदतात ते जेन्ना उलो मारतले तेन्ना भायर सरचें ही म्हजी विनंती. सगल्यांनी भायर सरचें. आमी भिवन भितरूच रावल्यात, आमकां भितरूच दवरल्यात आनी भायर जरी तर दुसरें चलता आमचें निसंटन करपाचे प्रकल्प चलतात जाल्यार आमी भितर रावन मागीर कांयच फायदो ना, भायर सरूंकूच मेळचें ना. ह्या पासत आमचे दोळे उक्ते दवरचे. जें कितें घडटा भोंवतणी ताचे विशीं म्हायती घेवची आनी गरज तेन्ना जरी तर ताळो उबारूंक भायर सरूंक जाय तांकां वचून सांगूंक जाय जाल्यार सगल्यांनी सांगातान मेळून एकवटान मेळून भायर सरचें. उबी रावया. सुत्रायदोरची सिमितेरीन ह्या वर्साक मीस जावचें ना. दोनूय मिसां हांगासर इगर्जेन भितर जातलीं आनीक ताचें लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें. तुमी घराच रावन हे मिसाचे भेटेन भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ह्या दिसांनी गोंयचो एकवट वेगवेगळ्या गांवांनी हे अवेरनेस हाडपाक भोंवतात. 7 तारखेर म्हणजे फुडल्या सोनवाराक आमच्या चिखलेच्या गांवांत ते येतात. आमच्या पंचायत ग्रावंडार ही जमात जातली अवेरनेस घेवपाक. तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवंक तयार जावचें म्हूण आदी फुडेंच तुमकां उगडास करता. 7 तारखेर व 6 तारखेर आमी नव्यान हाचो उगडास तुमकां करतले. Por
Apa